नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। FC गोवा आणि कोलकाता पयली सेमीफायनल ड्रॉ। फातोड्डेचे दुसरे सेमीफायनलीच्यो टिकेटी आयतारा सकाळ फुडेंच काबार। गोंयकार चाळवले, फातोड्ड्याक घालो लोकांनी उजो, पणजेत आपले। सरकार आश्वासना दिवंक आक्रमक, यू टर्नाक फुडे, शासनात फाटी। सरकारी पैशान हिंदुत्वाचो प्रचार, मिडिया करता काँग्रेसीचो अपप्रचार। काँग्रेसीचे चिंतन शिबिरान सरकाराचेर आरोपपत्र। उसगांवा एक्सिडेंटान एकलो तरणाटो गेलो। उदित शर्मा 21 वर्साचे कॉलेजीचे भुरग्याक दुधाचे टँकरान दिलो धक्को। टँकरा पोना चिड्डून आखताक गेलो, स्कूटरीक उजो। सरकारी पैसे कड्डून ब्राझील भोंवडी करपी चारूय आमदार मंत्र्यांक पैसे परत दिवंक मेळना म्हूर्त। एसएजी कडेन मागला सप्तकाचो प्राझ। भोंवडेचेर कड्डिले 89 लाख, जाले 6 म्हयने। सभापती आर्लेकराचे बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीन FIR करचो म्हूण घाल्लो अर्ज खासा कोर्टान मारलो भायर। कारवायेक ना सरकाराची मान्यताय, प्रकरण वतले हायकोर्टात। आणि सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशना निमतान दवरिल्ली 2014 एक्सपो युनिटी वर्ल्ड कप सर्त नायजेरिया जिखले। फायनलीन कोलंबियाक धाडायले 7-0। खबरो विस्तारान। इंडियन सुपर लीगांतली FC गोवान एटलेटिको कोलकाता पयली सेमीफायनल गोल नासतना ड्रॉ उरली। आता सगळ्यांची नजर गोवा कोलकाता फातोड्डेचे दुसरे सेमीफायनलीचेर। मॅचीच्यो टिकेटी मेळना जाल्ल्यान गोंयकार बेजारल्यात। फातोड्डेर सावन पणजे आनी फातोड्ड्या लायनी लागिल्ल्यो, मात वरा भितर टिकेटी सोल्ड आउट जाल्यो। तिडकल्ल्या लोकांनी फातोड्ड्या स्टेडियमा कडेन आयतारा सकाळी उजो घालो। ISLचे बोर्ड जाळे। पणजे SAG कडेनूय वातावरण बरेच सापले। Santos again, just a little touch, but he plays the 1-2 with Babicka. Possibility here for Goa. Strong play from him, and again, and what a wonderful opportunity, which is spurned by Romeo. Set pieces could be very important for Kolkata. Podi's delivery. And Goa now will look to break. Whistle. Andres Santos with the corner. Babicka does well to nod it down. But it breaks for the home side. Now can they use the ball effectively? Ball forward in this attack. Lester Fernandez with the ball in field. Into Carvalho. Loses to commit the opponent, and he does well to find Andres Santos. Still Andres Santos. FC गोवा आणि एटलेटिको द कोलकाता आड दुसरी सेमीफायनल बुधवारा फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जाता। मॅचीच्यो टिकेटी शेनवारा आणि आयतारा फातोड्डे स्टेडियमार आणि पणजे SAGत मेळटल्यो म्हूण ISL वाल्यांनी जाहीर केल्ले। शेनवारा टिकेटी सकाळीच काबार जाल्यो। आयताराय तीच परिस्थिती। टिकेटीक म्हूण लोक फातोडेर 2-3 येवन लायनीत रावतात। टिकेटी मेळना जाल्ल्यान लोकांनी आयतारा स्टेडियमा कडेन उजो घालो। पणजे तीच परिस्थिती। निमाणे पुलीस मदीं पडले। सकाळ थोडे 3 आयले 4 आयले लाईन उभे रावले। एक तिकीट पासून दॅट मीन तिकीट होऊन गेले ते कोण ओपन काउंटर ओपन जाण्याचं ते पण सेल झालं तिकीट नाही पण दॅट व्हाय दिस पीपल आर सेइंग दिस थिंग्स आम लोक आम बेकार आहे जेवण खाणं सामान येवपाकू यू बेटर टू स्टॉप दिस गेम नाव हियर टू शिफ्ट दॅट व्हॅल्यू फ्रॉम हियर समवेअर एल्स नाल्यार आम गोंयकार आम त्रास नाका हे भाशेन कितल्या सांग रावतले हांव सकाळी 6:30 रावली हिंगा एटलीस्ट पुरण कितें नोटीस म्हणून मारे काय ना ऑनलाइन पासून हांवें घरा कसं ऑनलाइन चेक कर 8 to 11 पासून ट्राय केलें 11 o'clock माझ्या सायट ओपन जाल्या मागीर बोत सरकारान सेमीफायनल दाखोवंक मोठ्यो स्क्रीनी घालच्यो म्हूण आमदार आलेक्स मागता। There is one option available to the government. I have requested the government to come here. I have requested the collector to come here and put some mega screen or something at least for arrangement of some people. I think that is what people expect from at least from the administration or from the government. I think that will at least solve some of the people's problem that are here. Some people who want to watch the match. ऑनलाइन सुद्दां सगळ्यो टिकेटी सोंपल्यात। मॅचीच्यो टिकेटीच नात जाल्यार गोंयांत मॅची दवरतात कित्याक म्हूण लोकांचो प्रश्न। कांय जाण तिडकीन ISLूच गोंयांत नाका म्हूण चाळवले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दिनेश करपे।
सरकार आश्वासनां दिवंक आक्रमक यू टर्नाक फुडें मात शासनात फाटी सरकारी पैशान हिंदुत्वाचो प्रचार चल्ला प्रदेश काँग्रेसीचे 2 दिसांचे चिंतन शिबिरान बीजेपी सरकारा आड हे आरोपपत्र काढले चिंतन शिबीर सोंपले उपरांत प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी दिग्विजय सिंग प्रदेशाध्यक्ष लुईझेन फालेरो आनी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे मिडिया कडेन उलयले गोयचे मिडियान आत्मपरीक्षण करचे राष्ट्रीय मिडिया एकतर्फी खबरो दिता म्हूण लुईझेन उलयलो सोशल मिडियाचेरूय चल्ला ते बरोबर न्ही म्हूण दिग्विजय सिंगान मुद्दो काढलो What was the genesis of Muzaffarnagar riots in UP? Some mischievous person posted a video clip of Talibanis misbehaving with women. In Pune, someone posted on social media a disparaging remarks about Shivaji and an innocent Muslim was killed. So therefore, there is an urgent need to look into the possibilities of creating mischief through the internet and social media. I feel that some things are blown out of proportion and some very important news are blacked out. So this is for media to look at. I am not suggesting that we lost the election only because of media. BJP is working according to a plan to polarize the country on religious lines. They had promised development, revival of the economy. What has happened? Mr. Narendra Modi himself had said that we will bring the black money within 100 days and given an amount of say about 400 lakh crores stashed outside. Where is the promise of revival of the economy of Mr. Modi? I think for the first time since the liberation of Goa, the financial position of the state has come to such a situation. Total collapse of the economy. The mining sector is in the doldrums. What is very, very going successfully here is drugs, casino, gambling, prostitution, child abuse, law and order. उसगांवां सकाळी जाल्ल्या एक्सिडंटान एकलो तरणाटो आगताक गेलो उदित शर्मा 21 वर्साच्या भुरग्याक दुदाच्या टँकरान धपको दिलो टँकराच्या मुळान गेल्ल्यान ताका थंयचे थंय मरण आयलें उदित कॉलेजीचो स्टुडंट तो सकाळी ट्रान्सपोर्ट ऑफिस उक्तें करूंक म्हूण उसगांवा वटेन वतालो उसगांवा खुर्सा लागसार टँकरान ताका धपको दिलो धपक्यासरशी स्कूटर 200 मीटर ओडून व्हेली स्कूटरीक उजो लागलो वलता मरे इतलें डेंजर आसा हांगा कितलेशेच आमचे म्हणजे कितलेशे यंग जे जनरेशन आहा न्हू यंग म्हणजे भुरगे ते म्हाका 5-6 हांगा एक्सिडंट जाल्या उरपाटें वलता हांवें आनी फुडल्यान येयल्यार हांगा फुडलो जो आहा न्हू असो समज कसो हे सायडीन कांयच कळना त्या कारण मरे गाडये वयलो जो हे ताबो आहा न्हू ऑटोमॅटीक कंट्रोल वयता आनी हांगा एक्सिडंट इतले जाता की त्या हितूनसून आतां एक्सिडंट जाला तो सेम तसो जाला त्या लागून जाता तितले बेगीन हांव सुद्दां सेमाक सांगून हें वलतें हें करपाचें कित्याक कितलेशेच आमचे गांवचे भुरगे यंग तरणाटे हांगा हे एक्सिडंट पेड्यार जाल्ले आसा आयचे एक्सिडंट कितें टँकराची मिस्टेक आसली काय कशें कितें तें आतां पळोवंक गेल्यार टँकराचे काय स्कुटरीचे तशें पळोवंक गेल्यार पूण स्कुटरूय टँकरूय आमकां मदीं सामकी हितूर आहा म्हणजे तिणें हांगा साकून आतां इतले 200 मिटर तेणी आतां ओडून येयल्या स्कुटर तेजेरसून आतां कांय टँकराची मिस्टेक दिसता न्हू टँकर बरो फास्ट आसलो अशें दिसता सभापती राजेंद्र आल्लेकाराचे बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीन FIR घालपाक पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण घाल्लो अर्ज पणजेचे खासा कोर्टान सोमारा भायर मारलो आदोगा दायरीस रॉड्रिगीजान ACB आड अर्ज घाल्लो सभापती आड कारवाय करपाक सरकाराची मान्यताय नाशिल्ल्यान कोर्टान अर्ज भायर मारलो निकालाक हायकोर्टान आव्हान दितलो म्हूण आयरीस उलयला आल्लेकारान परवरे 72 लाख फारीक करून 500 चौकण मेत्र जमीन घेतिल्ली ताच्या येणावळीचो हिशेब ना म्हूण आयरिसान ACB कडेन कागाळ केल्या घेवया एक विराम